चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानवाच्या माणकामध्ये कार्यावळींत तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उरबी उरींत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत एक नामनेचो जाणें पालकाचेर वेगळी नामना मेळयल्या. आपली स्वताची कांतरां करून स्वताचें कंपोजींग लोकां मुखार हाडपाचो ताणें प्रयत्न केला. एक स्वादीक ताळ्याचो फ्रांसीस पिंटो आयच्या ह्या कार्यावळींत ताचे विचार ताचो आवाज आमी आयकून घेवया. फ्रांसीस पिंटो आयच्या माणकामध्ये कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. थँक्यू. देव बरें करूं. फ्रांसीस बाब, तुजो आनीक नाजाराचो दोगांयचे आवाज मिसळ जाल्या उपरांत कितें तरी वेगळेंच स्वादीक जाका वेगळीच रूच आसा अशें कितें तरी प्रेक्षकांक आयकूंक मेवता, लोकांक आयकूंक मेवता आनी लोक खुशाल जाता. हाचें फाटलें कारण कितें? पयले सुवातेर नाजार म्हजो बापूल भावाचो चेडो आनी आमचे फॅमिली सगळें कांतारांतल्यान वयर सरलेलें आहा आनी फॅमिलीचें इल्लें आहा तितून वॉयस मॅच जावपाक, ताळो मॅच जावपाक. जायते फावटी हांवूय पळयतां म्हजो आनी ताजो ताळो एकेच भाशेन दिसता आनी पूण फर्स्ट सेकंड मारतना आमकां बरें जायते फावटी इजी जालां. वो आमकां देवान गिफ्ट दिला तो आमकां परफॉर्म करपाक, बरें मॅचींग करपाक. वो वॉयस तेजोय वॉयस आनी म्हजोय वॉयस म्हळ्यार बरो मॅचींग जाता आनी लोकांनी सांगलां तेजेर आमकां कळटा, लोक रिस्पॉन्स दिता बरो. मॅचींग जाता म्हणटा आसतनाच तुमी फर्स्ट सेकंड घालतात. फर्स्ट तूं घालता काय तो घालता? फर्स्ट तो घालता, सेकंड हांव घालता. हातूंतल्यान जे मिक्सर एक मिस्तुरात जालेली जें कितें भायर सोदता तें लोकांक स्वादीक लागता. खरें म्हटल्यार तुमी दोगूय कांतारां म्हणटा आसतना खूब बरें दिसता. पूण ही कांतारां तूं कंपोज करता काय तो कंपोज करता? दुवे आहात ते चडशे म्हजेच, हांवूच कंपोज करता. दुवे जे आमी म्हणल्यार सोलो इंडिविज्युअली म्हजे सोलो हांव करता, तेजे सोलो तो करता. कंपोजींग खंयचें एक कांतार समज तुमकां दोगांयकूय म्हणूंक जावो एक दुवो, हय, जाल्यार ताचेर पयलीं तुमची भासाभास आसता की उमकोच टॉपिकाचेर आमी कांतार करुया? थोडे फावट सगळे फावटी न्ही. आनी थोडे फावटी म्हजें ओन हांव एक टॉपीक घेता, एक गोडणी घेता, वो कितें सारकी रियल घडलेली बेश्टे कितें न्ही, बरें खरेंच समाजान घडटा, समाजाक कितें तरी मॅसेज दिवंक हांव सोदतां आनी तोच वीत करता. समाजाक मॅसेज दिवंक बरी आनी मोरल दिवंक, मोरला कांतरां जाय लोकांक, मोरल मेळपाक कितें तरी मेळोंक जाय. कितें वायट चलता तेचें हें बरें ना म्हणून आमी कांतारांतल्यान सांगूंक सोदता. आनी हें जायते फावटी यशस्वी आमचें जालां, सक्सेसफूल जालां, यशस्वी जालां. आयज आमच्या गोंयांत जायते पॉलिटिकल इश्यूज, जायते राजकारणाचेर आदारीत जायतें कितें दिश्टी पडटा. तुवें हो टॉपीक घेवन हो विशय घेवन कितें तरी बरोवपाचो प्रयत्न केला? बरोवपाचो खरें म्हणल्यार एक हांवें दुवो बरोवंक घातला आहा, चड करून हे ड्रग्सांचेर. आमच्या पॉलिटिक्स म्हळ्यार जायते फावटी ते ड्रग्स दोत्तात आनी म्हणटात ते हांवें खबर आयकोंक येता ते पेपरांचेर दोत्तात, पूण पोत्तून हें चालूच आसा. दोल्लोलें बंद कित्याक जायना हो प्रश्न पडटा. त्या पासत आमी आमच्या कांतारांतल्यान कितें तरी सांगूंक सोदता, एक मॅसेज दिवंक सोदता. हें अशें जावंक जाय, हे भाशेन ही बंदी जावंक शकता ड्रग्सांचेर. ते भाशेन हे कॅमिकल्स जायते कोण इनवॉल्व जाता आनी जायते कॅमिकल्स घालता. कित्यान खावपाचे वस्तून फ्रुट्स आज पिकयता कॅमिकल्स घालून, ते मनशाक माल म्हूण तेजो कॅन्सर पासून जाल्लो म्हूण आमी आयकलां. हांवें रोखडेच ताचेर एक सोलो घडलो, हे कॅमिकल्स घालून सोत्रायन रावात. पूण हेचेर उपाय कितें हांव सांगूंक सोदतां, हे इतले शिकणार आसून हो कॅमिकल मिक्सिंग करून लोकांच्या पोटान वयता, पॉयझन जाता, हें बंद करिनात. तर हांवें सांगलां भुरग्यांनो तुमी आतांचे शिकप्यानो तूं दुडू आहात, पयशे आहात तुमचे मागीर पायशी शिकपान उजार करात, बरे सायंटिस्ट जावात.
कॅमिकल चॅक करपाचें ऑन द स्पॉट चॅक करात बंदी उडयात तुमी चॅक केलें म्हणटा तुमी शिकणार जाय सामकें एक्सपर्ट कॅमिकल चॅकींग करपाचें आनी हें गोंयांत सुरक्षा दियात आमच्या गोंयकारांक हेजेर हांवें बरोवन सोलो म्हणला. ह्या सोलोचेर उलोवच्या आदीं तुवें ड्रग्सांचेर म्हटलां. आमकां जे ड्रग्स दोत्तात ते दिश्टी पडटात पूण ते ड्रग्स नश्ट केलेले आमकां दिश्टी पडना हाचेर कितें तरी लिपोवन चलता म्हण कळटा. कित्याक दवरले आमचे सगळे आमचे अधिकारी नेटान वावरूंक जाय नाजाल्यार लॉज समाजांत गोंयांत लॉज येदे व्हडले आसतात ऑफिसर दवरले म्हणटात पूण फाल्यां परतून थिंगाच आसता तांकां कितें तरी पनिशमेंट वो कितें तरी आसूंक जाय रिस्ट्रिक्शन आसूंक जाय स्ट्रिक्ट आसूंक जाय. आनी हे ड्रग्स नाजाल्यार घराच्या घरां पेड्डार ल्हान तरणाटे पेड्डार ते ड्रग्स घेवन नाचतात आनी सगळे घरां पेड्डार गोंयकारपण पेड्डार हें गोंयकारपण पेड्डार जाता तें आमच्यान पळोवंक जायना. कित्याक आमी आदीं सावन पळोवंक आयल्यार बरें सुरक्षीत गोंय शितळ नितळ वारें घेतलेलें गोंय हें आमी पळोवंक आयलें. आनी आतां हें ड्रग्सांनी आनी वायट गुन्यांनी ड्रग्स नश्ट जायत जाल्यार एकदम बरें जातलें ड्रग्स काबार करीत जाल्यार कितें तरी उपाय करूंक जाय. पावर आहा अधिकाऱ्यांच्या हातांत तो उजार करूंक जाय आनी काबार करूंक जाय. कितें दिश्टी पडटा आमकां एक पालकावेलो कलाकार एक कांतोरिस्ट हाचेर खोर निशेध मारून हे जाग्यार हाडूंक शकता. जाता आनी हे जायते आमी कलाकारांनी तियात्रिस्टांनी जायते असले घोडणी वयर हाडल्यात पालकाचेर आनी समाजाक दाखोवन दिल्यात हें वायट हें कोत्ता तें वायट बरें करपाक ते उपाय आहा आमी उपाय सांगतात कांतारांतल्यान उपाय आहा आनी हे भाशेन मेसेज मेळून जायतो लोक सुदरता. कोणें वायट केलें कोण कसली घोडणी कोणाक मारलें हें दाखयतात तियात्रांनी आडतींनी कांतारांनी दाखयतात चतूर रावता कोण करपी चतूर रावता आनी उणें जायत वता. ही एक हातियार तियात्र आनी कांतारां पाड ती जावं एक हातियार हें नश्ट काबार करूंक हें जें वायट चलता तें काबार ना जाल्यार आनी खूब जावपाचें. तियात्रिस्तांक हांव वालोर दिता हांवूय एक तियात्रिस्तान गावपी पूण हांव दुसऱ्यांकूय म्हज्या तियात्रिस्तांक गोंयच्या वालोर दिता. हे दाखयतात आनी जायतें उणें जालां जायतें वायट घडटा तें उणें जालां लोकांक प्रोजेक्ट दाखयतात. फ्रांसीस बाब केन्नाय आमी बारीक नदर मारता आसतना आमी ह्या शेळ्याचेर आमी निसरतात. जायते फावटी आमी ट्रिओ जावं क्वार्तेर लोकां मुखार हाडटा आसतना सोऱ्याचेर हाडटात की सोरो वायट म्हूण पूण तातूंतलीं जीं पात्रां बार्राचेर जेन्ना दिसतात तेन्ना बार्राचेर हांवूय म्हजें मत ना हे बार्रांचेर टायम पयलीं सुवातेर टायम बार्रांचो टायमार उगडात आनी टायमार बंद करात सगळे रात चलयतात जेवणाचे वेळा आख्खे फूल चलयतात आनी थिंगा हांवें पयलां ते भाशेन बार्रांचेर पिवून झगडीं जावन बार्रांच्या भायर येवन एकामेकाक जियेशी पासून मारल्यात जायते केसी आमकां मेळटात. जेन्ना आमी पालकाचेर रावन ह्या सोऱ्याचेर निशेध मारतात ह्या सोऱ्या वयर आमी उजवाड घालपाचो प्रयत्न करतात आनी हांवूच जेन्ना बार्राचेर वचून सोरो पितात तेन्ना तेंच हांव सांगता ह्याच कारणाक लागून हें हांवें भुरगेपणांत सावन पयलां सोरो पिवप म्हळ्यार कितलो वायट घोराबे पेड्डार करता शिंकतेल्या भुरग्यांक वायट शिंकोंक दिना पाय पिवून आयलो जाल्यार ताची सुशेग पेड्डार रातभर जागो रावन बोवाळ मारता बरो शिंकोंक भुरगो गेलो जाल्यार तेजी तकली चलोना घरान गोडबोड जावन झगडीं जावन आनी हें पळोवन हांव पियेना. देखूनच हांव म्हणटा आज पासून हांव पिवंक ना. देखूनच हांव म्हणटा की आमी जेन्ना दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना आमी पयले निवड रावपाची गरज आसा तेन्नाच हो समाज सुदरतलो. करेक्ट. जे भाशेन तुवें म्हटलां की आतां जायत्या ज्यो खाणाच्यो वस्तू आसात तातूंतल्यान जायतीं विकाळीं वखदां घालून त्यो पिकयतात आनी आमच्या ते पोटांत वेता. जे कांतार तुवें कंपोज केलां ताच्यो लायनी तुका उगडास आसतल्यो थोड्यो लायनी म्हणून दाखयता. येस हें सांगतना हांवें उपाय कितें घेवचो तें कांतारान सांगलां. उलो हांव मात्ता उलो पूण कोणाक मारचो तें सोजमोना फुडल्यान उलो मारीत जाल्यार फाटल्यान आसलोल्यांक आयकोंक येना दाव्यान उलो मारीत जाल्यार उजव्यान आसलेले कानार घेना हें सोगलें चिंतून चिंतून मोन हें मोजें घुस्पोलां. आयज
आजकाल गोंयान आमच्या कितें कितें घडटा. फ्रांसीस हो तियात्राचो वावर ही कांतारां कंपोजींग हें देणें तुका कशें आयलें? हें देणें म्हाका हांवें म्हज्या भुरगेपणार 7-8 वर्सांचो आसतना एक पयशिल्ल्या खंयच्या गांवांत बिचोली गांवांत कित्या कारणाक लागून म्हाका मामान व्हेल्लो थोडे दीस रावपाक कित्या कामाक म्हणजे कोणा भुरग्याक पळोवपा आपणाच्या त्या मिनाच्या मायनीर कामार आसताले आनी मायनीच्या कामार सुट्टकूच ते बरे आपल्या रावतात थिंगा मांगोर म्हणटाले ताका 20-30 मेत्रांचे सुट्टांचे मांगोर घालताले रावपाक मायनिंगाचे वर काम करून ते हें फोडटाले आतां कोतान तेन्ना काम मायनींग बिचोली. सो थिंगा तो येतरे एकलो सुसेगाद जालो म्हणटरी ते कांतार सुरू करतालो. तो नुव्यांचो फ्रँक म्हाका दिसता तो फ्रँक दे नुवें म्हण बरो तो आर्टिस्ट तो मागीर ताका हांवें वळखला पूण तो फ्रँक म्हण म्हाका कळ्ळें मागीर आनी तो एक कांतार म्हणीस डेली बरें कांतार म्हणी मडगांवान 2 पानां जिखलें तारारारारारा हें म्युजीक घाली तो म्हाका तें आयकूंक बरें दिसलें भुरगेपण ओ आपूण आपल्या तोंडान घालता आतां कितें आतां आमी इंस्ट्रुमेंटान घालता तो घालें तें म्हज्या मनान बसलें पयलीं कांतार एशें कशें आनी बसलें हें फिलर घात म्हण आनी हांवें मनान दवरलें गार येतरीच मागीर हांव भयणीगेर रावं आसतलो फातोर्डा तेन्ना एक गांवान म्हणपाक लागलें तियात्र कोता एक आमचो कुस्तोड डायस म्हण बरो आमचो बरो देखणार गांवान तियात्र स्टार्ट करुया भुरगेपणान ल्हान आसतना हांव सुमार 8 वर्सांचो आसतना तियात्र करुया म्हणून कोणा शिकोवपा हाडलें आनी तुका कितें कांतार म्हणून हांवें तें शिकलो तें कांतार काडलें आनी म्हळें 2 उतरां आतां तें म्हणूं लायलें म्हाका थोडें तेन्ना व्हडलीं कांतार भुरग्यांक जायना आसलें म्हळें आनी हांव तोंडान करूं लागलो हें आहा तें म्युजीक तें तोंडान तो म्हणून तूं म्युजीक मेळटलें तूं तोंडान करूं नाका उरलें तें तूं उतरांच म्हूण बरें थिंग शिकलो. मागीर घरान म्हजो पाय डायगू म्हजो पाय तो ते आदले हेळांतले जमनीच्या हेळांतले तो आंतोमारी तेजें एक नांव तोंडार जाल्लें आंतोमारी सामको ओपाऱ्यांचो राजा म्हणटालो तो आंतोमारी तेजे ओपार म्हळ्यार तो खुशाल आनी तितूंतले थोडीं घोडपां म्हण आसतालीं तो घारा पाय म्हजो बरो टायमींग घेना पूण तेच तोंडार येतालें मोडपाचें सो हांव आयकतालो एका बरें टायमींग तर म्हणून जाता तर अशें करून टायमींग घेवपा जाय हें पांयचे कडच्यान टायमींग मेळ्ळें म्हाका आनी बरें जालें. उपरांत मागीर आमच्या त्या गांवांत ल्हान हांव सांगलें तुका 8-9 वर्सां आसतना तियात्र करून 16 वर्सां कंटिन्यूज आमच्या गांवांत तो कुस्तोड डायस म्हण एक आमचो बरो देखणार आसलो इस्कॉलूय हाडलो तेणें आमच्या गांवांत पयलेंच. सो तियात्र कोत्ता कोत्ता तितून म्हाका म्हणल्यार पार्ट घे तूं म्हणा कांतार म्हण एवरी टायम कांतार म्हण आनी मागीर इवन ओपनिंग दिवप म्हाका आनी मागीर पार्टीन काम करूं लावप ना बरें जाता. आनी चायल्ड तेन्ना जेन्ना चायल्ड आर्टिस्ट म्हण म्हाका बरो एक रावंडा तेन्ना त्या टायमाचेर तें 45 इयर्स बॅक तेणें म्हाका चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून म्हाका सिलेक्ट केलो आनी मागीर ती उमेद वाडत गेली. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो गांव आगाळी म्हण आहा बोडदान आगाळी थिंगा सारके कलाकारांचे मोळो जमनी वयले खेळ म्हणल्यार सामके मायक नाका कांय नाका कितें कॉमेडी रावंडा घालून सारको रावंड तेन्ना आतां भाशेन जमनी वयले खेळ न्ही ते रावंड घालून आनी ती कांतर कितें फर्स्ट सेकंड माल बगोर खेळांतलें कांतार आसनासलें तेन्ना चेडवां खेळान काम करनासलीं चेडेच नासताले आनी आमचें तें चेडो जाताले थोडे कॉन्सेसन पेरेरा म्हण आसलो एक चेडूच तें आनी चेड म्हण कोणाचें आनी म्हणून जायना चेडू मोगार रोल दिवप तेका कितें दिवप सगळें चेडू तेका दोळकणा चेडू मागीर बरें रोल करपी कॅरेक्टर भाटकाराचे कॉमेडियन शिमांव बुकशेड सालादूर आंतोनी ब्रागांजा कायतान गोमी सीसी बॉय म्हणटा तो मातसो लेट हे पयले हे 45 इयर्स बॅक इतले तेंची हेळ म्हणल्यार लोक पिसो जाताले तें दाखोवप कितें तेंचें आर्ट तें पॉयंट कितें ओपार कितें मिनींग कितें मोरल कितें वयता लोकांक सारको चोयला तूं सामकें कितें घेवन येयला बरें कितें पयलें आतां तें सॉंग तितलें बरें मेळना तें सारकें इतलें बरें साम मिनींगफूल भाटकाराची पार्टी मुणकाराचें चेडूं आनी मोगान पडप हिंदुवाचें आनी कितें सगलें मोगान पडोवन सगलें इतलें रियलिटी तितून म्हणल्यार रियलिटी कोण बॉम्बे वयता बोटीचेर कोण रोडटा बोटी रोयता म्हण आनी कितें सारकें आनी तें सरावंडींग एक कडेन हें नासलें तें डिफरंट एंगलान येता म्हणटरी तुका दिसता बाबा हें बॉम्बे हें गोर मुणकाराचें तें गोर भाटकाराचें हें शेत त्या काळाचो जो प्रभाव तुजेर जाल्लो तो आयज दिश्टी पडटा तो सारको उरलो म्हळ्यार मागीर स्लोली म्हजें कंपोजींग जालें दुसरें पयलें कितें करूं आमचे तो गांवचो आसलो तो लुसी आरिस्टार कोडे कितें ओपनिंग बी बरोय नाडितलें आनी पयलें मेस्त्री हाडटाले खुंयचे म्हापशेसान बीन मेस्त्री हाडटाले
शिकोवपाक एक जुजे मारण म्हूण आसतालो तेका हाडटाले शिकोवपाक वर्सा हाडटाले वर्सा कंटिन्यू ती आनी बरो वयता गांवचो एकवट कितें जातालो आनी सारकें ब्युटिफूल कोण इतलें बरें दिसतालें एक फेस्त फेस्त जाता आमचें जेन्ना अजून जाता तें इतलीं वर्सां म्हळ्यार अजून जाता 50 वर्सां 60 वर्सां म्हळ्यार तें अजून जाता आनी हो तुका योग मेवलो आनी हातूंतल्यान तुजी स्वताचें कंपोजींग तयार जालें स्वताची थंय रूच वाडत गेली आनी कितें तरी आतां म्हाका कितें जाता केन्ना एक इन्सिडंट जाता रियल जाता तो कितें कोन्न जाता तुका एकल्या घराको सांगू वचोन अशें करया रे हें बरें जालें ना तें केलें तें अशें करून करया रे कितें कोन्न सांगतलो माचयेर कांतारांतल्यान सांगता जायत जाणां पावता म्युजिकल शोवा कांतार म्हणटा आमी सगळें पावता आनी मोरल लोकांक मेळटा अशें दिसता म्हाका कित्याक ते एप्रिशिएट कोत्ता तेजें कोडटा आनी मागीर तियात्र काबार जात्री पासून येवन फाटल्यान मेळटा जायते फाटी पयस आतां म्हापश्यां हूंय तियात्रा गेले कितें केलें सांगतात एकदम बरें कंपोजींग एकदम बरें देवाची कृपेन देवाचें देणें तें तूं वॉयस एकदम बरो आपण आयकून बरें दिसता आनी कितें हे आमकां बरे कॉमेंट्स मेळटा आनी हें मागीर वाडत गेलां आनी कसलें इन्सिडंट घडटा तेन्ना हांव तें रियलिटी आहा तेजी कंपोजींग स्टार्ट करता आनी सक्सेसफूल म्हाका दिसता सुरवातीक जी कांतारां तुवें कंपोज केल्यात तो जो उगडास आसा तो चडसो वचना तुकाय खंयचो आदलो उगडास आसतलो आतां कारगिल वॉर जालें म्हणटा तुगेलो 20 वर्सां जालें म्हणटा हालीं म्हणजे तितून काय म्हाका दूख भोगलें हांव इंडिया आमची इंडियेची वॉर जाता कारगिलां आनी आमचे सैनीक मरता आमचे भाव ते आमकां राखोंक मरता सो तेजेर कितें तरी करून हांवें लोकांक मेसेज दिवपा जाय आनी मागीर त्या कांतारांतल्यान कितें तरी यंगस्टर भुरग्यांक हां बाबा आमच्या देशा पासत कितें करूं जाय हें कितें तरी करपा त्या कांतारांतल्यान तांकां मेसेज पावपा जाय हे आमकां कितें तरी फुडाऱ्यान करून दवरलें तेंचें आमी शिकल्या कितें युजफूल तें कितें शिकता सो आमी कितें तरी दवरपा जाय तांकां हें आमच्या देशा मोग गोंयचो मोग गोंयचीं जायते कडल्यान गोंय कितें कंपेर जावपा शकना कारगिलाची एक दोन उतरां हय हे इंडियेचेर आमचे एक वधू घडलो हांवें म्हाका आनी तेका करून ओ माय पालकार रावोन तुका सालाम कोत्ताय पुतांदुआ तुज्या गोपान दवरून मोगान सांबाळताय केन्नाय आमचे पासो तोडले दुमाळे तूं सोंसताय ह्या दिसांनी माय तुजेर आक्रमण करूंक दुस्मान सोदताय फ्रांसीस आयज मेरेन कितले सुमार तियात्र नेसलो आसतलो आसतले आनी कितलीं कांतारां तशीं 40 सुमार जालें 35-40 कांतारां आतां तियात्रांनी कांतारां म्हणूंक मजा येता काय म्युजिकल शोआंनी तियात्रांनी जायते फावटी आमकां सावंड सिस्टम फावो ते भशेन मेळना फीडबॅक म्हणटा तें मेळना म्युजिकल शोआंनी फीडबॅक तुका सारकें आनी पंच मेळटा बिटाचा आनी जाप सारको स्विटनेस बरें मेळटा हे म्हण हें डिफरंट हॉलान डिफरंट सावंड म्युजिकल शोआंनी सारको बरो अरेंज करता बरें जें संगीत जी तुजी कांतारां तूं कंपोज करता जे म्युजिशियन आसात ते बरे भाशेन तुका संगीत दितात बरे भशेन प्रॉब्लेम जी अडचण जाता ती फकत सावंड सिस्टम म्हणजे आयज पासून आमच्या गोंयांत आमकां फावो तसो सावंड सिस्टम ना आतां कला अकादमी पणजे हांव मातसो एप्रिशिएट करता थिंगा आमकां बरो हें मेळटा फीडबॅक बरो मेळटा सावंडाचो पंच मेळटा हांव एप्रिशिएट करता सगळें हें म्हणून जायना तरी आसतना आमच्या जायत्या भुरग्यांनी सावंड इंजिनियरींग करून सावंडाची बरी वेवस्था जावं ताचेर अभ्यास करून बरे तरेचो सावंड ऑडियन्सांक पावो मेरेन जावं आमच्या कलाकारांक पयले सुवातेर मेळो सो करीत जाल्यार ही जी कांतारां आसात जावं हो पाल्क आसा तो आनीक वयर सोरो येता इवन हांव म्हजे स्वताक हांव टॅक्निशियन म्हाकाय सावंडाचो गोश्ट हांव सावंड टॅक्निशियन म्हळ्यार सावंडा गोश्ट म्हणटा हें करूं येता इजिली करूंक जाता फक्त इंट्रस्ट तितून हें घेवपा जाय वावर थोडो करूंक जाय आनी तो सोदां कांय करूंक पडना वावर तो एक्चुली एक पाट बसयलें जाल्यार तें सावंडाचें सगलें स्टार्टिंगाक बरें बसयलें मागीर एलायनमेंट आहा ओके एलायनमेंट हिंगा थिंगा मातशें केन्ना जाता तें वेगळें पूण पयले सुवातेर कोत्ता आसतना बरो बसोवपा जाय सावंड फ्रांसीस जे भशेन तुंय टॅक्निशियन म्हणटच आनीक तुंय एक बरो कांतोरिस्ट तुजो आवाज बरो आसा लोकांनी आयकला आतां तर कांतोरिस्टाक आनीक उर्बा आनीक उमेद वाडटली जाल्यार
सावंड सिस्टम जावं तुका तुज्या कानांत तूं कितें म्हणटा जावं जें संगीत तें फायन तुज्या कानांत पडल्या उपरांत आनीक बरें जावं येता. वय स्पिकर बी सिलेक्ट करता आसतना पयले स्टार्टींग बरें सिलेक्ट करून तें बसोवपा जाय. ऑडिटोरियमान बिलान हॉलान बिलान म्हणटा हांव. भायर म्हणटून ते माटवान बी ते जाता ते कितें आणून फुनेलां सावंड बी मिक्सिंग करता. कोणा फुनेलांचें आयकूंक मेळटा, थोड्या स्पिकराचें मेळटा. फ्रांसीस, कॉमर्शियली तूं कितले तियात्र न्हेसलो आसतलो? कॉमर्शियली आसतले 20 तियात्र कॉमर्शियली 20-25 आसतले. आनी मातशें तियात्र न्हेसता आसतना आयज आमी म्हापसा जावं सांगे सायड जावं सावड्डें जावं काणकोण जावं सालसेत हातूंत भितर जी तुमची कांतारां आसात ती खंयच्या ऑडियन्साक चड आवडटात? पणजे कलाकार पणजेचो लोक सारको ऑडियन्स सगळे क्लॅप्स आनी ते तुका दिता उमेद हाडटा. पणजे भरपूर क्लॅप सारके तुका रिस्पॉन्स बरो दिता. पणजे कला अकादमी हॉलान पयला एवरी टायम आमी पयला चड रिस्पॉन्स बरो दिता. कलाकाराक एक बरो दर्जो दिता अशें म्हाका दिसता. दुसरे कडेन दितात पूण थिंगा इल्लो मातसो बेज मेळ्ळा. हालीं जे तियात्र जाल्यात तातूंत तूं फकत कांतारांच म्हणटा काय केन्नाय भुमिकाय करता? भुमिकाय बी केल्या. टोनी डायसांतल्यान हांवें डॉक्टराचो रोल केल्लो आनी आमचे जॉर्ज डायस आहा तितूंत ते गेल्यान म्हजो काजन एक तियात्र बरयतालो FX पिंटो तेजेय तियात्रांनी हांव आर्ट केल्या पार्ट केल्या. कांतारां चड पार्ट चड करूंक वचोंक ना कांतारां. आनी मागीर हितू पयलीं म्हणटा जायते केल्या पयलीं. आतां हे तियात्रान आतां कमर्शियल जावं तितू आर्ट करूं हांव चड गेलो ना. मातसो टायमा हेजेर मातसो म्हाका हें आसताली बंदी अशें जातालें. म्हाका उगडास आसा उणी म्हाका दिसता 20 वर्सां आदीं पयलींच जेन्ना आमची भेट जाली हांव तुमगेर पावलो आनीक तुवें म्हटलें वच मुखार आमचो सदांच सहकार आनी आदार आसा. वय वय सारकें सारकें सारकें. कारण ही सोंपेपणी कोणाच्याय काळजा मनान ही उतरां भायर सरनात. जेन्ना तुका हो मोग आसता तेन्ना हो वावर दुसऱ्यानूय केलो जाल्यार वाखाणपाची तुज्या भितर एक वेगळें मन आसा. कारण हांवें पळयलां ते भाशेन तुमच्याच वाड्यांतले जावं तुमच्याच गांवचे दुसरे भुरगे जेन्ना कांतार म्हणटात तेन्ना तूं म्हणटा खरेंच तुजें कांतार बरें जालां. जाच्या उद्देशी ताची उर्बा अदीक वाडटा. आज पासून ते आमी पळयता आनी आमी तांकां उर्बा दितात. तुजें बरें जालें, टायमिंगाक तूं बरो आहा, वॉयस पीच बरो सांबाळटा, रिदम बरें सांबाळटा, बीट. हे ल्हान भुरगे आमच्या गांवांत आतां चलता ताका आमी सांगता. आनी वॉयसूय म्हाका एकदम ते गिफ्ट आहा वॉयस कोणा खंयचो बरो आहा जजमेंट करपाक. जायते कडेन जज पासून रावलो हांव वतात म्हाका जाय. आनी रिजल्ट सामको तेजो म्हजो सगळो तिगांचो हाय म्हळ्यार सामकें एक भशेन रिजल्ट मेळ्ळा. फ्रांसीस, तुज्या मनांत जायतें कितें आसा म्हणटो तुजो हुस्को कितें? म्हजो हुस्को हें गोंय आमी गोंयचे पासत आमी कितें तरी करूं, कितें वायट घडटा तेजेर निशेध मारून ताका जाग्यार हाडपाक. जर कांतारांतल्यान पासून सांगोंक आमी तोच वीत कोत्ता. कांतारांतल्यान सांगून बेश्टे कोणा एकल्याक सांगचें ना न्ही. अशें कांतारांतल्यान कोरेचो जाप दिसता गोंयान जाल्या ती उदरगत पळोवन. बऱ्या मनशांनी गोंय सांबाळलें, बरे कायदे चलोवन. आमी नीज गोंयकार जावन आमचेर अन्याय कोतात कायदे हालोवन. गोंयचो फुडार चिंतून कितले गोंयकार रडटा दुखां गळोवन. आमची शेतां भाटां पळय कशी कोबार जायत वेता. आमच्या जिवा पोरोस आमकां दुडवांची आशा जाता. पुर्वजांनी सांबाळलेले दायज बोल्लोच फायदो घेता. गोंयकारांचे चिंतिनात जमीन आमी वयल्यांक दिता. खरेंच हो गोंयचो हुस्को, गोंयचो मोग तुज्या ह्या कांतारांतल्यान सोमे माजार लोकां मुखार पावता आसतनाच फ्रांसीस हे जे ट्यून आसात ते तूं खंयच्यान हाडटा? हांव ट्यून म्हाका म्युजिकाचो मोग आहा म्हणटा हांव ते ट्यून हांव कंपोज करता. म्हाका थोडे मेळटा ते हांव सांबाळटा जपांक गेलो हेजे बरोवया
हो ट्यून बरो आहा बरो बसतलो चडशे म्हणजे ट्यून एज नवे नवे अशें दिसता चडशे दुसरे कॉपीचो बरचशे ना चुकोन कितें जाल्यार पूण चडशे हांव न्यू ट्यून घडोवंक म्हजे हाडटा न्यू ट्यून आनी इंट्रो पासून ते हांवूच म्युजिशियन म्हजें ओन इंट्रो पूण तूं म्युजिकाचें गिन्यान तुका आसा 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 आनी म्हाका जायतो शॉक आहलो हांव थोडे नोट्स शिकलो पूण म्हाका मुखार टायमा बंदी आसून म्हाका तें कंप्लीट करूंक मेळना आनी नोट थोडे शिकलो तेय बी म्हाका मातशे सिरी पडले आनी ते मागीर हांव दो हांव बरयना पूण म्हाका एटलिस्ट थोडें तरी समजत तें म्हाका फायद्या पडलें आयच्या तरणाट्यांनी कितें करपाचें तेच भाशेन तेज कंपोजींग अशें एक दुसऱ्यांचे आपणा ओनूय गिफ्ट जे आहा ते भायर काडपाक जाय आनी ही कला एक 28 असली कला सादी घेवन हाडपाक जायना ती आमच्या दुर्दीन ही सांग तुका देवान दिल्ले टॅलंट ते उजार करूंक जाय आनी वॉयस म्हळ्यार जाणा आमी आयची वॉयसां कितें आमची व्हडली व्हडली वॉयस बरी आहली ती कितें खूंय पावली वॉयस आनी आयज जायते आमकां दिसता बडा वॉयस बरो आहा ते आयकोंक लोक अशे येता ते ताळे समज तुका कोणें म्हटलें की म्हाका तुजी गरज आसा म्हाका कंपोजींग शिकोवंक जाय समज तुज्या फुड्यांत आयलो जाल्यार जाता इजी कंपोजींग शिकोवन तुका रायमींग बी बरी दवरून मिनींग दवरपा जाय कांताराक मिनींग मोरल बरो दिवपाक ट्राय करूंक जाय बेश्टें कांतार घडलें जायना ते लोकांक कितें मेळटलो मेसेज तूं आदार दिवंक तयार आसा तयार म्हाका येतात म्हाका आदार मागूं येतात हांव रोखडो तेंचे रायमींग बी बसोवन दिनत वयता जायते फावटी येतात खरेंच फ्रांसीस पिंटो आमच्या बरोबर आयलो म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनी ताचो चिमटीभर वावर आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो कारण एक ताचे भितर एक कितें तरी आसा एक शिस्ता ताचो थोडीच जी वाफ आहा ती भायर पडल्या आनीक जायतें कितें तुमच्या मुखार हाडूंक जाता पूण म्हजो वेळ सोंपला ते पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान फ्रांसीस बाब काळजाचे कलायकतान चड आनी चड देव बरें तुमकांय देव बरें करूं तुमकांय देव बरें करूं आनी इतल्यानूच आयची माणकां मोतयां कार्यावळ फ्रांसिसा सांगाताक हांगाच सोंपयता पळयत रावत प्रुडंट मिडिया आदिवस गोंयचो फुडार चिंतून कितले गोंयकार रडटा दुता गोळो आमची शेतां माटा पळय गोवार जाय पेता आमच्या जिवाक बरो सामका दुडवाची आशा जाता पूर्वजांनी सांबाळलेले दायज मोलदोस फायदो घेता